मिसाची सुरुवात एक सोगली उभी राहूया आणि गायन गाऊया. ए 26 सोगली आम्ही एकठांय जाऊया. पान 13 A26 पेज 13. सोगली आम्ही एकठांय जाऊया, सोगली आम्ही लागीं जाऊया, दुनिया देवाक वाखाणुया, आनंदाचो दाखोवया, दारोडांतूं कोरब धरुया, जिवितांत जोरू करुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्याक व्हरून मावय, दारोडांतूं कोरब धरुया, जिवितांत जोरू करुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्याक व्हरून मावय. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को दाकुना देवान ताका आपणाचो शीं आपूण वेल्यार एक बरोस पोत्ता. कसलें पातोक आसा जाल्यार देवान धुवन काडून सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मागलें आपलो जल्माचो दीस समरुपता सेरा डिलिमा आनीक कॅल्विन मार्टिन्स. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दोंदरे ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता झिको काब्राल, एडविन काब्राल, सेवेरिटो फेर्नांदीस, ग्रेगोरियो वेगस, फातिमा मार्टिन्स इडे मेंडोन्सा, पोसेसांव वेगस, टेरन्स डि सिल्वा, विलियम फेर्नांदीस, डेफिलिन सिल्वेरा आनी जुआंव वेगस. आज सायबीरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता. वयताले जेम्स एन मेल्फी ब्रगान्सा, मार्टिन्स मोरोट, जेकब फेर्नांदीस, दुर्गावाडी, क्लारावास, वॉलेंबात्री, जॉन मेंडिस, कार्दोस वाडो, अफिजा वेगस, केरांत, मॉविन काल्देरा, नोमशिंत, एवेरिटो एन फेयावास आनी नागाळी पिटर फाल्कांव. सायबीरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना कित भाशेन सायबीरमांचे विनवणे ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण वचूं म्हूण आमी मागुया. बाबाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोबियांचे क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कूट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हजी बहीण मानू, आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी देव आमकां जण एकल्याक आपणा भाशेन पवित्र जावंक आपयता आनी आयचो सेवादोर हाचो आमकां उगड्यास करता. तो देवाचो ताळो आयकून आमी दर दिसाक पवित्र जिवीत जिवंक व पवित्रपणाची पावलां मारूंक तेच बापाची कृपान बळ म्हजण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचें, अपुरबायेचें आनीक पेकोवणेचें जावं पातकियूस खोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सरपोत बिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोड अपराध. हे बाजूत घेवन सदां सांकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सव्यस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिसा काकूत
प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे काजकी ते सांग देव आमकां दोरा. देव आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच कोन्यो करूं जो आमच्या काळजाचे ओतरे आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जे ते राजभो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागियोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. दोन न्हूत जावंक आपयलोलो देवाचें शुभ वर्तमान पोरगोटूंक विचून काडलोलो पावलू जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवाद्या उद्देशी पवित्र पुस्तकांचेर आदी फुडें बसयलोलें. तें ताच्या पुता संबंदीन रोगता मासा परमोणे तो दाविदाचे कुलेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या परमोणे तो बोलवंत जालो. देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां बाबार्थान देवाक कालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां करपा आनी दोन दुताची जबाबदारी. तांचे मदली तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. सोगली मुरिया. सोरेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. सोरेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावलान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सोरेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. इस्रायलाचे कुलेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सोरेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सोरेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गुणगुणान सोरेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गा आंदोलनाचे उल्हास सोड. जबाब. सोरेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. आयज तोरी सोरेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं. Dulce sabe azu, लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. moiva tu casomia. लोकांची उरपोंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोस्ती पिटका. ती एक कुणा मागता. पूण जोनासाचे कुणे बोगोर
दुसरी कुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनस एक कुणा सावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक कुणा सातलो. दोखणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी इचेर कास्तीचें फॉर्मण मारतली. कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतांव सोलोमामाची जाणबाय आयकूंक आयली. पूण पळयात सोलोमामा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसाक एपिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फॉर्मण मारतलो. कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून ताणें पिराचीत केलें. पूण पळयात जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. मजबूत मानू देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी पूत पोरचे मदें लोकां मदें जियेतालो आनी जायत्यो मिलाग्र्यो जायत्यो कुणा तो कोत्तालो. पूण तरी आसतना ह्यो कुणा पळोवन ह्यो मिलाग्र्यो पळोवन जेजूचेर भावार दवरचे बदलेक ओ जेजू देवाचो पूत मानून घेवचे बदलेक ओ जेजूक देवान पदवी दिल्या हें करूंक हें स्वत मानचे बदलेक जेजूक प्रश्न करतात आनी म्हणटात आमकां आनीक कुणा करून दाखय तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्या. तशें आमी पळयता जेन्ना जेजू अरोण्यात मागणें कोत्तालो तेन्ना सैतानूय ताका तोच म्हणटा. देंवचारूय ताका नाडटा तेन्ना तूं देवाचो पूत जाल्यार वो तूं पदवेदार जाल्यार उडे फातराचें उडें करून दी दाखय. वयर देव तेंपलांतान वयर तावन सोकला उडी मार म्हाका नमस्कार कर. आनी हे भाशेन म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत आमी पळयता एक एक फावटी आमी कुणा सोदता. आमी कुणा सोदता जेन्ना पिडेंत आसा तेन्ना आमी म्हणटा तूं तर पेकोणणार जाल्यार कोणा करून दाखय म्हाका पेकोवन दाखय. तूं जर पदवेदार जाल्यार जी म्हजी गरज आसा ती म्हाका दिवन दी. सो हे भाशेन म्हजे भयण मानू आमी जायते फावटी कुणा सोदता. पूण दर दिसाक देव जायत्यो कुणा जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा. आनी हें कितें बरेंपण आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी पळोवन तें आमी नियाळून दर दिसाक भाग्योतपणी वाडची गरज आसा. कित्याक आमी सगळीं देवाच्या मोगाची. आनीक हाचो उगडास भाग्योंत पावलू रोमकारांक बरयले चिठींत आमकां कोत्ता. तो म्हणटा तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यान. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकां ताणें पवित्र जावंक आपयल्यान. तर म्हजे भयण मानू हें पवित्र जिवीत आमी जियेता तेन्ना इट्स नो नीड टू शो. आमी एक एक फावटी भाग्योत म्हूण दाखयता येतो कोणा भाग्योत म्हूण दाखयता. पूण देव जाणा आमचे भितर कितें आसा आमचें मन कसलें आमचें काळीज कसलें तें. सो देखून आमी जेन्ना भाग्यो जिवीत जिवंक वावुरता तेन्ना आमच्यो ज्यो कोरण्यो आसात त्यो कोणा जातल्यो आमच्या भाग्योतपणाच्यो. नाजाल्यार जर तर आमी बेश्टें दाखोवंक तरी केलें जाल्यार आमी आमकांच फटयतले आमकांच फटयतले. सो आमी भाग्योत म्हूण दाखोवंक गरज ना पूण आमचें भाग्योतपण आमी जिवंक गरजेचें. भाग्योतपण आमी जिवंक गरजेचें. आनी देखूनच आयचो उद्गार आमकां उगडास कोत्ता. आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाकात. जोनस प्रवादी निनेवेच्या शारांत गेलो आनी साद्या उतरांनी ताणें देवाचो संदेश परगटलो आनी आख्खें निनेवे शार आपलें जिवीत बदलता नवसरणी हाडटा भाग्योतपणाची पावलां मारता. आनी हेच कितें म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत घडोवंक गरजेचें. दर दिसाक देव आमच्या जिवितांत जायत्यो कुणा जायतें बरेंपण आमकां फाव कोत्ता. तें वळखून घेवं तें मानून घेवं आमच्या जिवितांत आमी भाग्योतपणाची पावलां मारूंक गरजेचीं व देवाची मोगाची अपुरबायेची भुरगीं कशीं जिवंक गरजेचीं. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जाण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया.
भेटून येईन आम्ही गायन गाऊया C1 आमचे दोन हात उभारून पान 28 C1 पेज 28. आमचे दोन हात उभारून सर्वेश्वरा भेटूया आमचे डोळे उभारून देवा वावरू पडूया आमचे काळीज उभारून देवा काळजा मिळूया ताच्या मोगासारखो जावं आमचो मोग मोगुया तोया तुझ्याच बरेपणा सोऱ्या असली रोखडी जागा जीवी दिवबी गाणा पिणा आमचे दोनात उभारून सर्वेश्वराक भेटूया आमचे डोळे उभारून देवा वावरू पडूया आमचे काळी सुभारू देवा काळजा मिळूया ताच्या मोगासारखो साम आमचो मोग मोगुया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूट पुतभिदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान ताणें मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवन प्रितीच्या बापा तुझ्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देश आमकां सर्गीच्या आनंदाक पाव हें मागता तुझ्या अपुरबायच्या पुता जेवचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पुतपितारा सासनाचे देवा सोर काय सोदता जे क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरपता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा टेर बरोबरच्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक पत्र रेखता एखादो देवदूतान भक्तां सांगतली निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र उत्सव केल्या पवित्रपणाची ईश्वर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी वेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत तें भरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबट्टाचो गोट परगटुया सोमयांची तुझे मरण आमी सोरता तुझे मोची मरण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बाबा जुच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडोवन सोडपूची कास तुका समर्पिता. तुजे आमकां येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगो शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागीन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदो मेहनती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पौसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची त्या कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती बाग्याव जुझॅतीचो पोती बाग्याव धर्म दिता बाग्याव जुसेफास सामिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोर बंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणा. म्हज्या बहीण मानू आमी सगळीं देवाची मोगाची आनी देव 2 दिसाक आमच्या जिवितांत जायतें बरें करता. देवाच्यो जायत्यो खुणां आमचे सगळें घडटात त्यो आमी पळोवंक गरजेचें नियाळूंक गरजेचें आनी एक भाग्योतपणी वाडूंक गरजेचें. आनी हांव म्हणटलो भाग्योत म्हूण दाखोवंक नाका डोंट शो दॅट वी आर सेंट कित्याक देव आमची काळजां मनां कितें ती जाणा पूण भाग्योतपण जिवंक गरजेचें. आमच्यो ज्यो कोरण्यो जातात दुसऱ्या सगळें जावं ते मागीर बोगसण्याचें जावं मोगाचें जावं ताचे वरवीं आमी आमचें भाग्योतपण जिवंक पावता आनीक भाग्योतपणान वाडूंक पावता भाग्योतपणाची पावलां मारूंक पावता. नाजाल्यार जो तर आमी फक्त दाखयता भाग्योत म्हूण जाल्यार आमी आमकांच फटयता आमी आमकांच फटयता. तर देवा भाशेन आमी 2 दिसाक भाग्योत जावंक वावरूंक ते जेजून शिकयले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सणेकल्या मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवत्या कोऱ्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्या राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबोशान उतराकता. तर आमकां शब्दा काकुती सोर पातकांची सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेज क्रिस्ता तुवें आदोरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसका म्हणजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं काय एकवटांत सांबाळ न्हू जी येता राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दिया. देवाचे संवसाराचे पाप खातले आमची कबूल कर.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणा कापल्यांची सगळी सुभागी सोम्या तुम्ही आमचे तेरेचे म्हाका फावना पूण एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळची. कोमेवच्या वेळार आमी गायन गावया तुझे भायर म्हज्या देवा D40 D41 पेज 70. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या तुरे गोच म्हज्या राखताय तुरे गोच आदार दिताय तुरे गोच म्हाका राखताय तुरे गोच आदार दिताय तुरे गोच म्हजें कोणो तुरे गोच म्हजो दारो
प्रार्थूया. मोहिमे देवा आमचे बापा जीवच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सोपून नाय ताच्या देव सैमान आमकां वाडो दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सव्या सरपोत बिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार सामिंगेलीक मागणे सामिंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या पोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते पडी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुमराक देवाचे पोदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक सोडपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया T18 फातिमाचे सायबिणी पान 211 T18 पेज 211. Ampar Marishiya Madar Gurbeche Geya Ishkoro Mari Mata Fatima Vurtham Deota Fatima Cesare